गुलाल उत्सव म्हटल्यार धुळवड. शिमग्याकडे नाचत वाजयत रंगाची उधळण करत घोस्त काढपाचो गोंयकारांचो हक्काचो उत्सव. खोर्ली म्हापशा आणि सावथवाडो भागातली धुळवड बरीच रंगली. खोर्ली म्हापशेचो गुलालोत्सव खूबच आदी सावन चलत आयला. जाणट्यांची धुळवडीची आणि त्या निमतान नाटकाची मेजवानी दिवपाची परंपरा अजुनूय चालूच आसा. आयचे तरणाटे पिळगेन ही परंपरा चालू दवरल्या. श्री सातेरी मंदिराच्या आवारांत धुळवड जाली. पळोवया धुळवडीत थळाव्या भक्तांनी काडलेलो घोस्त. गुलालोत्सव बुधवारा जालो, पूण ताचे आदीं शिशिरोत्सवांत पारंपारीक पद्दतीन हरदास आनी नाटकांचें सादरीकरण जालें. दिलीप परदेशीची अबोली आनी कमलाकर बोरकाराचें लव लवर ह्या नाटकाचो लोकांनी आस्वाद घेतलो. पळयात तातूंतले कांय खीण. आम्ही तरी काय करणार, तुमचं तुम्ही बघून घ्या. आम्हाला असली लफडी आवडत नाही. अगं 8 दिवसात परतायची माझी मीनू आज 2 महिन्यांनी परतली. बस आता मीनू बोलेल ना त्या दिवशी सोन्याची जीभ बसवणार आहे. कुणाला? अहो मी नवस बोलले होते त्या देवाला. आनी हे सावथवाडो भागांतले रोमट. शिगम्याचे हांगचे रोमटय बरेच फामाद. सावथवाड्या वेले तरणाटे होळयेच्या रंगांत न्हावन कशे घोस्त काडटात, आमी घेवया रोमटा मेळाचो आस्वाद. गोवा 365 खातीर खोर्ली म्हापशेच्यान जवाहर बर्वे आनी बागांतल्यान समीप नार्वेकार.